पणजेचो तिसरो पूल जानेर 2017 म्हळ्यार बांदून जातलो। शुक्रारा पुलाच्या उदकांतल्या पयल्या खांब्याच्या पायलिंगाच्या कामाची सुरवात केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान मिडियाक हे सांगले। ह्या पुला खातीर सरकारान नाबार्डा कडच्यान 460 कोटी रीण घेतला। प्रादेशीक आराखड्याक फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर हात घालतलो म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिडियाक जाप दिल्या। पणजे तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या उदकांतल्या पयल्या खांब्याचे पायलिंगाच्या कामाची सुरवात रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकार आणि मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या हजेरेंत शुक्रारा जाली। ह्या पुलाचें काम जानेवारी 2017 पुराय जातलें अशें पर्रीकार म्हणटा। ह्या पुला खातीर सरकारान नाबार्डा कडच्यान 460 कोटी रीण घेतलां। याला नाबार्डचं फायनान्सिंग आहे। 390 crores have been sanctioned by NABARD for this project. This does not come under that 5,000 crores. Long term loan, 15 years, 12 years, whatever, long period. So this will be completed as per schedule by 2016 end or 17 beginning. The bridge should be ready for use. फुडल्या 3 म्हयन्यांत प्रादेशीक आराखड्याक हात घालतलो म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक जाप दिली। माहिती आयुक्ताचे नेमणुकेचोय विशय खंय रोखडोच तडीक लागतलो। रिजनल प्लॅन हीच एक गजाल म्हाका दिसता उरल्या। आमी 1-2-3 म्हयन्यांत आमी ती मागीर इन्फॉर्मेशन कमिशनर वगैरे ह्यो ज्यो थोड्यो गोष्टी उरल्यात दोज वूड बी एक्सपेडायटेड। बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्री पार्सेकारान कोलवाळच्या नवे कादयेची पळोवणी केली। फुडल्या म्हयन्यांत खंय ख्यास्त भोगपी आनी अंडर ट्रायलांक कोलवाळच्या नवे जेलींत व्हरतले। आमी सादारणपणे फुडल्या मे म्हयन्यान थंय ट्रान्सफर करपाची आमची तयारी आसा। त्यामुळे पूर्व तयारी म्हणून सगळी संबंधीत खात्याच्या ऑफिसर्सांक घेवन गेल्लो। तिनूय कडले जे अंडर ट्रायल आसात आनी कन्विक्टेड आसात दोनूय प्रकारचे। कॅपॅसिटी कितली? कॅपॅसिटी आमी सध्या सादारणपणे 300 जाणांच्या कॅपॅसिटीचेर तितले कॉन्सन्ट्रेट केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। न्हंय येरादारी कर्मचारी क्रेडीट सोसायटीचे संचालक मंडळ सहकार निबंधकान बरखास्त केला। सोसायटीचे ऑडिट करूंक ना आनी हेर घुसपागोंदळ केल्ल्यान सहकार निबंधकान ही कारवाय केल्या। सोसायटीक जाल्ले लुकसाण बरखास्त केल्ल्या संचालका कडच्यान वसूल करचे अशी मागणी भागधारकांनी केल्या। न्हंय येरादारी कर्मचारी क्रेडीट सोसायटीन व्हडा प्रमाणात घुसपागोंदळ जाला अशी कागाळ सोसायटीच्या भागधारकांनी केल्ली। सहकार निबंधकान ह्या कागाळीची चौकशी करून संचालक मंडळ बरखास्त केला। 6 एप्रिल 2015 ह्या दिसा ह्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेअरमॅन अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ सुरेश साळगांवकार हांकां डिस्क्वॉलिफिकेशन केल्ले कडेन डिस्क्वॉलिफाय केल्ले कडेन आसा। तेणी बेगीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अपॉयंट करून हेजी कारवाई करची आनी जितलो घोटाळा आसा जितले फ्रॉड आसा जितले आमकां नुकसान सोसायटी जालां तें त्या डायरेक्टराचेर आनी चेअरमॅना कडच्यान तें रिकवर करून घेवचें। संचालक मंडळान केल्ल्या घुसपागोंदळाक लागून सोसायटीक जाल्लें लुकसाण संचालकां कडच्यान वसूल केलें ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी सोसायटीच्या भागधारकांनी दिल्या। आमी कितें करतात आमकां आनी एक 15-20 दीस आमी रावतात। तेणी जर आमगे ही इन्क्वायरी करून तेजेर तें हें करपाक केलें ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अपॉयंट करून जाल्यार आमी फुडली आमगे तयारी दवरल्या आनी ती आमी 15-20 दिसांनी करतले। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। पारंपारीक सुवातेचेरच मसणभूंय जाय म्हण मोरजे गांवचे लोक मागतात। बांदेकार वाड्यार मसण बांदपाक मोरजेकारांची तयारी ना। पारंपारीक सुवातेचेरच मसणभूंय बांदची नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी मोरजेकारांनी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिल्या। मोरजे मसणभूंय प्रश्नाचेर मोरजेच्या लोकांनी ब्रेस्तारा पेडणे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाचेर मोर्चा काढलो। पारंपारीक सुवातेचेरूच मसणभूंय जाय अशी मागणी ह्या लोकांनी केली। पेडणेची संयुक्त मामलेदार ईशा सावंताक मेळून तांणी ही मागणी केली। एनओसी घेवपाक फॉरेस्ट हेल्थ टाउन प्लॅनिंग ज्यो सीआरझेड ज्यो एनओसी घेवपाक बरो टायम काडून गेलो। सरकार हो सपोर्ट जेन्युइन डिमांड ज्या नागरिकांची त्याच्या खातीर वावरना। आमी स्ट्रॉंगली विरोध करतो हे जो नवीन प्रोसेस सुरू केला तेका आणि विनंती करतो की आमचो ओल्ड जो प्रपोजल आसा तोच तुम्ही कन्सिडर करचो। पेडणेच्यान प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।